मिसाची सुरवातेक सगळी उभी रावया आणि गायन गावया वंदन तुका A30 पान 20 A37 पेज 20. सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका साष्टांगी पडून भोवमान करता तुजो मोगोळू आगारिता तुजो सोब आयकून गोंयार आसा तुजो मोगोळू आगारिता तुजो सोब आयकून गोंयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मागीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुजो मोगोळ उदो दिता काळजांत तुजो फाटला भरता तुजो मोगोळ उदो दिता काळजांत तुजो फाटला भरता. सगळ्यांक देव बरो दिसता. कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात आमी मागता सोपून गेल्या मारिया गोरेटी डिमेलो तेव्हा तिका आपणा सोडची आपोवन वेल्यार 3 वर्सां बगतात कसलें तिचें पातोक आसा जाल्यार देवान तें धुवन काडून सर्गीचें राजपाव करूंक आमी मागुया. तशें आमी मागता सोपून गेल्या टायरन आल्मेदा देवान ताकाय सर्गीचें राजपाव करूंक मागुया. तशें मागूंक लायलो आपलो जल्माचो दीस समृपता टिना फुट्टाडो आनी एस्लीन मोंतेरो तेव्हा तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. पळयताले ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासत आमी मागता मेलुएना वेगस, पेद्रिना फेर्नांदीस, इनासियो फेर्नांदीस, टोनी गुदिनो, वेरोनिका डिसोजा, टेरेन्स डिसोजा, जॉन मोन्सेरात, जॅसन वेगस, मारिया रोनाल्डो, बेनी वेगस ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कूट तुमची सोबे आसूं. म्हजी बहीण मानू आयज आमी जेजूच्या रुपांतराची परब समरुपता आनी रुपांतराची परब समरुपता तेन्ना कितें भाशेन आमच्या जण एकल्याचें रुपांतर करूंक आमच्या जण एकल्याच्या जिवितांत नवेपण हाडूंक आमकां आयज जेजू आपयता. सो जेजूचो ताळो आयकूंक दर दिसाक आमच्या जिवितांत आमी नवेपण हाडूंक दर दिसाक आमच्या जिवितांत ही नवसोन्य हाडूंक बरेपणाची पावलां मारूंक सर्गीच्या राजाचे वांगडी जावंक त्याच बापाची कृपा आनी बोड बसोन एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी हें बलिदान आमकां सगल्यांक देवाच्या आशिर्वादान भरलोलें मोगाची आनी पेकोवणेचें जावं पातकियोस कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळजांत तांदूक धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगलीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सरपोद बिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोगड अपराध. हे बा सोद भाग्योन सुदांच अंकवार मारेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकुत सोम्या काकुत सोम्या काकुत Krista kakutkot, Krista kakutkot, Krista kakutkot.
가굿고 소명 가굿고. तेव्हा कमी दिन वाचून वाकाण्या सुकले बरोबर म्हणूया. महिमा देवा तू स्वर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पोतबिदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या तोय वैभवा पासत आम्ही तुका वाकाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता. सोम्या देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमचे कासकी ते सांग देवा मुखार दवरा. स्वर्गीचे बापा रुपांतरले आपले कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो भावाट तीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुजे आपणायलेल्या भुरग्यांचें सोपून रुपांतर आदी फुडेंच परगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवं स्वर्गार ताचे मोहिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करदेव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे ते राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव अशें पडता आसतनाच एका जाग्यार शिंवासनां दवरलीं आनी एक जाणटो एका स्थानार बसलो. ताचें न्हेसपा आवरण हिमापुरी धवें. ताचे तकलेचे केंस कापसा सारके नितोड. ताचें शिंवासन एका उज्याच्या आगट्या परी आनी ताचीं चाकरां जळटल्या उज्या परी. ताचे मुखावेली एक उज्याची नोद व्हांवताली. ओजारांचे ओजार ताची सेवा करताले आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आसले. तेन्ना एक न्याय सभा भरली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांत तेडून पळयत रावलों आनी मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो कुपांतल्यान येता तो हांवें पळयलो. तो काळा युगां आदल्याशीं आयलो आनी ताका ताजेशीं वेलो. ताका अधिकार मोहिमा आनी रायपण दिलें आनी सगळ्या पोरसांचे राष्ट्रांचे आनी भासांचे लोक ताचे सेवक जाले. ताची पदवी सासणाची पदवी आनी ती केन्नाच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचें केन्नाच निसंटोन जावचें ना. देवाचें उतर. देवाचे वडूकार. आमी आयकले देवाचे उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. म्हणुया सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पोर राजवट चलयता प्रितूम मोरगोटूम. दीप आनी जुवे आसात ते सगळे आनंदभरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काडोक. प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सदरेचे खांबे. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या धोनया मुखार पर्वत मेणा वरवीं कोडतात. अंतराळ ताचें प्रमाणीकपण गाजयता आनी सगळ्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब. सर्वेस्पोर राजवट चलयता सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो.
कित्याक म्हणल्यार तूंच सर्वेस्पोर, सगळ्या संवसारांत तूंच भोव व्हरतो, सगळ्या देवा परस तूंच श्रेश्ठ. जबाब: सर्वेस्पोर राजवट चलयता, सगळे प्रितुमे वयर तोच व्हरतो. उबी रावया. Sorvespora, 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 Sorvespora. हो म्हजो पूत खेरीत अपुर्बायेचो, ताचेर आसा सगळें म्हजें दादोसपण, तुमी ताचें आयकात. Sorvespora, 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 Sorvespor तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. Luca pormoni Gesù Cristaci शुभ वर्तमान. Moima tuka somya. आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगून 8 दीस जाल्या उपरांत जेजू पेद्रूक, जुवाबाक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणे कोदचे खातीर एका दोंगरार गेलो. मागणे कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोन जोगलना सारकी लोकलोकीत धोबी फूल जाली. अवचितूच दोग दादले ताचे लागीं उलयताले ते थंय हाजीर जाले. ते म्हणल्यार मोइजेस आनी एलिजा. ते मोहिमेन भरलोले दिश्टी पडले आनी जेजून जेरुसलेमाक भोगचें आसलें त्या मरणा विशीं गोसाल कोत्ताले. पेद्रू आनी ताचे सांगाती जेमेन चड जाल्ले, पूण ते जागेच रावले आनी ताची मोहिमा ताणें भोगली आनी ताचे बरोबर उबे आसलोले त्या दोगांकूय देखले. हे जेजू सोदचीं कोळसूरून वेताले तेन्ना पेद्रून ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी हांगासरूच रावल्यार बरें. म्हणटच 3 तोंबो उबारुया, एक तुका, एक मोइजेसाक आनी एक एलिजा. आपूण कितें म्हणटात तें तोच नकलो आसलो. अशें तो उलयताच आसतनाच वयर तावन देंवून एका कुपान तांचे सावळी घाली आनी त्या कुपान रिक्तोच शीस पियेलें. आनी कुपांतलो असो एक ताळो आयकूंक आयलो, हो म्हजो पूत, हांवें विचून काडलेलो, ताचें आयकात. आनी हो ताळो घासतोच जेजू एकवडो तांकां दिश्टी पडलो. ह्या सोगता विशीं शीस ओगेच रावले आनी आपणें कितें देखलां तें ताणें त्या दिसांनी कोणाकूच सांगलें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. Wakani tuka Krista. मोजबी मानू, आयज आमी सोमया जेजूचे रुपांतराची परब आमी समोरता. जेन्ना जेजूचें रुपांतर जालें, जेजून आपल्या शिसांक आपलें देवपण दाखोवन दिलें. आनी इतलेंच न्हय, ह्या रुपांतरांत हे मोहिमेंत आमकांय वांटो आसा हेंवूय शिसांक कळीत केलें. समजबीर मानू, आमच्या जण एकल्याचे जिविताची बदलणी जावंक गरजेची. जाल्यार कशे तरेन आमी आमच्या जिवितांत ही बदलणी हाडूंक जाता, वा हें रुपांतर आमच्या जिवितांत हाडूंक जाता. आजच्या शिव वर्तमानांत 3 वस्तू आमकां मेवतात. पयली वस्त मोजबीर मानू, जेजू कितें करता, आपल्या शिसांक घेवन जेजून पेद्रूक, जुवाबाक आनी जाकोबाक आपणा बरोबर घेवन मागणें करचे खातीर दोंगरार तो गेलो. मागणें करूंक तो गेलो आनी मागणें करता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदल्लें. सो आमच्या जिवितांत मोजबीर मानू हें रुपांतर जातलें जाल्यार, बदलणी येतली जाल्यार, नवेपण येतलें जाल्यार, आमकां पिकोवणी मेवतली जाल्यार, वा आमच्या जिवितांत ज्यो अस्कोताय आसा त्यो मानून आमी घेतल्यो जाल्यार
मागणें आमकां आदार करता आनी हें मागणें गरजेचें जावन आसा. सो दर दिसाक मोज भयण बानू मागण्यांत आमी वेळ सारूंक गरजेचो आनी आमकांच ह्या मागण्या वरवीं देवाक हात लावंक दिवंक गरजेचें जावन आसा. दुसरी वस्त आमी पळयता जेन्ना जिवचें रुपांतर थंयसर जालें शीस तांचे कितें जाल्लें दोळे जेमेन जड जाल्ले पूण ते न्हिदूंक नात. ते पळयतात ताची महिमा आनी ताची महिमा ते भोगतात आनी तशेंच थंयसर ताचे उजीर थंयसर दोग मनीस आसले मोजेस आनी एलिजा आसले तेवूय ते पळयतात आनी ते वचपाचो वेळ जालो तेन्ना पेद्रू कितें म्हणटा गुरुजी आमी हांगासरूच रावल्यार बरें म्हणटच 3 तोंबू उबारुया एक तुका एक मोजेसाक आनी एक एलिजा. पूण मोज भयण मानू जेजू तांकां थंयसरूच घेवन रावना पूण कितें करता जेजू तांकां उपरांत सकयल दोंगरार तावन सकयल घेवन येता. कित्याक पासत आमी हाच्या वाचपांत आयकलां शुभ वर्तमानांत जे ते दोगूय मनीस जेजू सांगाताक थंयसर दिश्टी पडले ते कितें उलयताले जेजूच्या कोश्टा मरणा विशीं ते उलयताले. सो जेजून कितें करूंक जाय आसलें तां रुपांतर तांकां देवपण दाखयलां आनी सकयल येवन हें कोश्ट हें मरण सोसूंक जाय आसलें आनी उपरांत ताची ही महिमा जावची आसली पुनर्जीवनपण जावचें आसलें. आमच्या जिवितांत मोज भयण मानू आमी मागण्यांत वेळ सारतात थंयसरूच सोंपना. एक फावटी मागण्यो करता तेन्ना म्हाका बरें दिसता जाय तो वेळ थंयसर रावंक दिसता पूण मोज भयण मानू मागणें गरजेचें आनी तशेंच आमचें कितें आसा वावर आसा. आमच्या जिवितांत कितें आसा कोश्ट आसा दूख आसा पिडा आसा हें सगलें आमी सोसूंक जाय हें सगलें आमी भोगूंक जाय आनी हेंच कितें जेजून केलें. जेजू सगलो वेळ मागणेच करूंक रावंक ना पूण जेजू जाणा आसलो मागणें आसा गरजेचें आनी कितें आसा पवित्र सभा जी आसा वो भावा भयण आसात तांचे बरोबर भोवून हो देवाचो मोग तांकां दिवंक आनी तशेंच हे जे कोश्ट आसात जे मरण आसा तेवूय सोसूंक जाय म्हूण. तो आमच्या जिवितांत आमच्या जिविताचें बदलप जातलें वा आमच्या जिवितांत हें नवेपण येतलें जेन्ना आमच्या जिवितांत जी जबाबदारी आसा जो वावर आसा तो आमी मानून घेतले. जे आमच्या जिवितांत कोश्ट येतात दूख येता पिडा येता ती आमी जेजू भाशेन सोसूंक तयार जातले आनी जेजू भाशेन फुडो करतले तेन्नाच आमी कितें जातलें जैतिवंत जातलें. तेन्नाच हे मोहिमेवंतान हे मोहिमेंत वो सर्गीच्या राज्यांत आमकां भितर सरूंक वांटो मेळटलो. आनी निमाणी वस्त मोज भयण मानू गरजेची ती म्हणल्यार कोपांतल्यान असो एक ताळो आयकूंक आयलो हो म्हजो पूत हांवें वेंचून काडलेलो ताचें आयकात ताचें आयकात. सो गरजेचें आमच्या जिवितांत नवेपण येतलें जाल्यार बदलणें येतलें जाल्यार आनी सर्गीच्या राज्याचे आमी वांगडी जातले जाल्यार देवाक आमी आयकूंक घेवंक. देव साबार तरेनी आमचे लागीं उलयता आनीक आमच्या जिविताक मार्गदर्शन तो आमकां फाव दिता. चुकता तेन्ना तो आमकां शिटकायता. तर मोज भयण मानू हो देवाचो ताळो आमी आयकुया आनीक जिवितांत बदलणें हाडूंक नवसोदणी हाडूंक दर दिसाक आमची पावलां मारूंक हे भाशेन आमकां सर्गीच्या राज्याची आमी आमकांच दायजी करूंक आनी हे सर्गीचें राय जोडूंक घेवंक त्याच बापाची कृपान बळ असण एकल्याक मागुया. रूपे बंगार मागिनार आमको संसार तुझो सायबा आमची काळजा तुका ओशे ओबोदिका दुर्गा आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा काळजा उबारता तुझ्या मोगा कावनेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कावनेता आमची काळजा उबारता तुझ्या मोगा कावनेता. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवीदार दिया बापाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात. तुमच्या आदारातले बलिदान
आपल्या मरांतकारी मोहिमेन आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन मोहिमेवन देवा आमच्या बापा तुझ्या पुताच्या रुपांतर तोरान फांकलोलो ताचे मोहिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ते पवित्र कर तांचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजे उजवाडाचे भुरगीं आमकां कर हें मागता आमच्या सोम्या जेजूचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां बारुया आमी ती सर्वेस्वराता वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय वर्षे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा शासनाचे देवा सोरकां सोदता जो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो विचलोल्या साक्षांक मुखार ताणें आपलें वैभव विचितपणी परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपल्या कुडीचें सुर्या सारकें पोलसोलीत करूंक दाखयलें अशें ताणें मोना सिसांची कुर्साच्या हिणपणां केलीं थंय आयती आनी जी मोहिमा एक दीस ताचे गुडार कुडीक फावो जातली तीच आपल्या ओसोक मनशा सोयंबाचे कुडींत आदी फुडेंच अजापांनी फांकून दाखयली देखून सर्गीच्या सोल दोलबारस संगाती तुजे मोहिमेचे कितो निरंतरी व्हडा संतोशान आमी गायता. बापा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोस मरण सोसुंबेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचें रगत पदकाचें बॉक्सन मिरच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्याचो गूड परगटुया सोम्या जेजू आमी वळखता आनी एकाची ते प्रियता तितले फावटी तूं वैभवारेचो आमी तुजें मरण परगटता. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी जिविताचो उंडावन सर्वांची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कुडां रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर लिवा आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापा सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा
आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरोबर सुद्दां मेले ती आमच्या गोडशांची आमच्या भावा भयणांची मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुज्या शागोतींत मेल्ल्या समेस्तान तुजें पोसळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायस सांगाती भाग्यो जुझ्या तिचो पोती भाग्यो धर्म दोता भाग्यो जुझ्या वास सोर काळी तुका मानुल्या ते सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगताक तुजी मोहीम गावंक आमकां फाव कर जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा सोरबोंदोन आनीक वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरबोंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें सुकलें प्रार्थन ह्या वेळार दीर्घेन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांचो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता कशी आमची पातकां घोस आनी आमकां ताळणे पळ दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार त्या पर्यंत जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाकार आमच्या सोरबोंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशान उतरेकता. तर आमकां जुदा काकूत सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्त आत्म्याच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. म्हणजे पातकांचेर न्हय पूण च्या पयस शुभेच्या बाबाटाचे दिसकात म्हणजे कशे परमतिका शांती दी आनी तूं सिका एक वटान सांबाळ जे ते राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेका मोगा जीवची शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. तुवें म्हज्या तेरेचे म्हाका पावना पूण ज्या काच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजान शिवतना गायन गावया. D3 आमकां पुरो जेजू पान 48. D3 पेज 48. आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी आमकां ताचो ताचे पुनर्जिवी आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणी आमकां ताचो गुरीस ताचे पुनर्जिवी जेजू मेळून ताचे सोबे विगून रावून म्हाका पावले सर्वावून वच पडतो आगाव
सगल्या मोगोस उत्तम देणे आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुरो जिवीत आमकां पुरो जेजू ताचे प्रमाणीक आमकां ताचो पुरीस ताचे पुरो जिवीत प्रार्थूया. ओ मोगळ बापा, तुझ्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशां कुळाचेर फांकयलो. आमी घेता त्या सुर्गीच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडून आमच्यो कुडी ताचे मोहिमे बरीत कुडी सारक्यो पळसळीत जावं हें मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवान. आमेन. म्हजे बहीण मानू, आयज आमची रोमार ओळगांव येता. हांगा आतां बस 3 वाजता सुट्टेली. जी कोणें नांवां दिल्या ताणें वेळार येवचें. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळ्यांक असोर पोदबिदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडकार सासोडाराची माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनोदी तो सासोडाराची माये बोबाग्योंत मारे, तूं आमचो सदांकाळचो आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूं आमचो बरवसो. आयज आमी तुका भेट करून आयल्या. तुवें आमकां सोडून दिल्ल्या सोर उपकारा खातीर आमी देवाक आर्गां दिता. आदाराचे माये आमी तुजो मोग कोत्ता. आमचो मोग दाखोवच्याक तुजी सेवा सदांच कोत्तेल्या. दुसऱ्यांकूय तुजे टायम ओडून हाडूंक शक्ते भितर सोर आमी कोत्तेल्या म्हूण भास दिता. पोदबेदार माये आमकां उपकार सोडून दी. धान्याच्या जेजू क्रिस्ताचो सोपूर मोग एक पवित्र मरण आनी तुज्या पुत्रा सोबे सासणाचें जिवीत. सदांकाळ आदार दितेले माये आमचे पासत विनोदी कोर. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजे माय मारयेच्या एकाच उतरान गालिल्याच्या काना नोगरांत उदक कासलें तें दाका सोऱ्यान तुवें बदल्लें. तुज्या मायेच्या आसऱ्या काल आमी हांगा जमा जाल्या. आमची मागणी तिचे उद्देशी आयकून घे आनी आमचे उपकार मानून घे. आमेन.
हे आदाराचे माये आमी तुका उलो मारता जिव्यांक सांबाळ मोतल्यांक पाव ताळणेत आमकां तिराय आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां कोर कोवाय दिसपट्ट्या गोसांनी मागणे हे आदाराचे माये व्हडा विस्वासान आमी तुजे मुखार आयल्या आमच्या दिसपट्ट्या जिविताच्या गोसांनी तुजो आदार आमी लालयोन मागता कोस दूख उस्के कोती वेगणां संकोश्टां ही आमचे निर्भाग हाडटले कुरीस ह्या ओचोन्यांनी आमची दोयेत जोतून कर तुज्या पुताच्याच कोश्टांत आमचें मन एकठांवूंक मोगान आनी सोंसणिकायेन सगळें सोसूंक आदार दी बाबार्थ्यांची मागणी आमच्या पाप साहेबाक बिस्प साहेबाक सरकारी राजकारभाऱ्यांक जाणवाय आनी शाणेपण दी म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मनीस भाव भाव कशे एकचारान आनी धार्मीक एकवटांचे अशें कर म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सगल्यांनी आमी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणे आपापलो बेस बिचून काडल्या पुरो म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक मेलोल्या सोमेस बाबार्थ्यांच्या आत्म्याक सासनाचो विसव दी म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक सोमेस मनशांनी तुज्या स्वताचो उजवाड पळयोसो आनी तुज्या मोगाची खूब बोगशी कर म्हूण मागता हे सोम्या आमचे मायोदेशी आमकां आयक आतां आमच्याच मनांतल्यान आमच्यो काशा गरजो आमच्या आदाराचे माय थंय घालुया इल्लोसो वेळ उगीच रावन Margie powicitrata, tu gorwajcia doliani, sasvorada radzimani, oream napajaragi, tu ciebie in Todos gordo cruce, mai educate dame, cruce in marucuso, orom ducia subducazo, orso dos gordo cruce. बाबार्थ्यांचे मागणे हे आदाराचे माये तू गिरेस तशी सुदार देवाची सोय देणी तू आमकां वांटाय आमकां भुरग्यांची राखण कर क्रिस्तांव तू आमच्या पातकांचें बक्षणे आनी आमचें तारण सोडूंक आदार दी एकूच आमी भियेता ताळण्याच्या वेळार तुका उलो मारूंक चुकोवन निर्भागी बाळां जायत म्हूण जिवचो मोग सदांच शेवटाक कुर्यान जिवूंक आनी आयत्या मनान पेल्याची सेवा चाकरी करूंक तूं आमकां आदार दी हे आदाराचे माये आतां आमी सोर सोम्या आनी काळाच्या क्रिस्तांवांक एकवटून मारयेची स्तुती करुया आनी तिच्या शक्ती व शरणाक काळजिवूंक आमकांच ओपोवन दिवया नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोत तुझे तें आसा ओस्तेऱ्यामध्ये दुसदर आनी सुदो तुजो पूत जेसू बागेत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आमचे पासत विनोद कर ए देवाचे भाग्यवंते माये क्रिस्ताच्यो बासाण्यो आमकां फावो जावच्यो प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें मारयेक तुजे मायक आमची आवय करून दिली सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी तुजे लागीं मागता आमकांचे काळजांत तुजे आवयचो आदार सोदता तुजे सोडवणेचो फळ सासनाच्या सासनाक भोगूंक दी आमेन पिडेवंतांचेर आशिर्वाद हे सोम्या कुडीचे अस्कोतायेन कसोवतल्या तुज्या चाकरांचेर व चाकोरणीचेर तुजी दयाळ दिसकार
आनी तुवें रचलेल्या आत्म्याक ऊब दिवन जिवीत परीत कर. अशें कोश्टां वरवीं नितळ जावन बेगीन तुजे दोन भलायकी जोडच्या क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या संगाताक आसूं तुमकां राखच्याक. तो तुमचे सव्य आसूं तुमकां सांबाळच्याक. तो तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची राखण करच्याक. तो तुमच्या वयर आसूं तुमचेर आशिर्वाद घालच्याक. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन. आमेन. निमाणी पेज आमी उगडुया आनी एक मेमोरारे म्हणुया. बो कोणवाळे आंकवारे मारे उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोदूंक गेल्लो, तुज्या हातांतलो आलाशिरो घे नासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरबोशान रावून हांव तुज्या गोपा धांवून येता. आंकवारीचे आंकवारे माय म्हजे तुजे सोशी हांव येता. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावता. देवाच्या पुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादीक कर. आमेन. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. स्वारीक तुझे नाव मारिया. टी 53 पान 225. टी 53 पेज 225. Suadi Rugera Maria Mogara Utarna Vorgya Bona Maria Arzante Savarda